तर तुझे ऐकूंका शेता सोम्या तुका गिव्हावला येता वेळ दिसशी येऊन तुझ्या जेवणात बागेता सोम्या तुझे तयाव एकवटता नमा सोम्या सोम्याने जागी वरतो स्पर्शन तुझ्या दैविक जीव दिवसो मंदिराम तुझ्या येंबुचन तुझे करसो तुझ्या सहवासाची येवसो नमा सोम्या मुगेच्छा बाप भयणीनो देवा कारका दिव्या देवा उपकार बावडुया प्रत्येक तरान देवान केल्या सर बरेपणा खातीर ताका दिन वचनेन पवित्र रचनावी मिसचे बलिदान एक माय मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन सुम्याच्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्या आयची देवस्तुती सुम्याचेर विश्वास दवरून सासणीक जिवीत जोडूंक आपोवणें दिता. सासणीक जिवीत जोडूंक कितें करीचे ह्या सवालाक जेजू तुजें आसा तें वीक आनी म्हजो पाटलाव कर म्हूण जाप दिता. आमच्या आनी देवा मदल्या संबंदाक आड येवच्या सोर संगतीक फाट करून सासणीक जिवीत जोडचे वाटेन आमचें जिवीत जोडच्या ह्या मिसावाच्या बलिदानांत आमी वेळार करपा मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो प्रत्येक तरान संपूर्ण जावच्याक हांवें कितें करीत जाय हें उतरां वांजेलांतली सान फ्रांसीस आसिसीन आयकल्लेंस तो वट्टो जावंक आशिल्लो हांव व्हडलो राय जाय रायकुवार जायचें म्हूण ताणें चिंतिल्लें. हें उतरां आयकल्ले उपरांत तो संपूर्ण त्या उतरांक काल जाता. देवाच्या सक्रेक धन्याच्या सक्रेक तो आयतो जाता आनी हें बरें म्हणून आमकां देव दिता आमच्या दैनंदीन जिवनांत. आज आमी पळयलें जाल्यार जायते जाणां आमी कश्टांत दगदवणेंत आसतना जायतो खरो संतोश आमचे थंय आसलो पूण क्रमेण आमचे थंय ग्रेस्त काय आयल्या
थोड्या तिरव्यामी पूण जायला थोडे फाटी थोडे ओडपण आयला आनी ह्या वेळार आमचे जिवन आमी पळयलें जाल्यार केंच्या मापार तो संतोष आमी उणो करून घेतला ह्या तात्कालीक दादोचकाय त्या कुशालाय देखून खरो संतोषाची दादोचकाय आमी ओगडोन घेतल्या ह्या खातीर जेजू आमकां परत सांगता तुजे संतोष त्या बापा संगीत एक जावन तुजो संतोष बापा लागीं भरपूर जावच्या खातीर हांव तुमचे सांगात आसा आनी तुमच्या मदगात आयला आनी हे सत आमी समजून घेतलें तर खंडीत जावन आमचें जिवन आपुरबायेचें जातलें मोगाचें जातलें खालतेपणाचें जातलें एकामेका संबंद भोव मोगान आमी मुखार सून व्हरतले वाद विवाद झूज झगडे मोसर हगे द्वेश हे करून आमचें जिवन आमी नाश करता तर ह्या केलां तर आनी मुखार तशें आमकां करूंक सोडिनाका सम्या आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दी खऱ्या संतोषाची दादोचकाय आमकां दाखोवन दी आनी त्या वाटेर आमकां चलोवंक आमकां त्राण दी आनी आमकां जाय जाल्यार उजवाड पांकाय म्हूण आमी मागता आसतना चुकोन पडिल्ल्या सर घडयां खातीर आमी ह्या वेळा बक्षणे मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वदेवा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यांक सरून संकाव मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हर सैतीन पदकां केलां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्स्पराधा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता हांव सर्पदा देव आमची काकोत करो आमचे पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो आमेन. Sumia katuk Sumia katuk Risa katuk Risa katuk Sumia katuk Sumia kagut Mahima Deva on sargi ani shanti tacha ishta samsari सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका Jesu Christa Bapaच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तो संसाराचे पाप करतात आमचे काम करतात तो बापाच्या उजव्या आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे
प्रार्थया. सर आमचे कुटुंबाची ते सवां ह्या वेळा आमी दवरुया. आमचे कडेन जायते जाणां मागोवंक विचारलां. ताची ते सवां ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव समर्पितां. सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा, संपूर्ण कांयक आमकां तुवें आपयलाय. आमच्या खऱ्या जिवितांत तो खरो संतोश भोगोवंक तूं आमकां फावो केलाय. तुज्या कृपे तेण्यानी आमकां नेटय चड आनी चड मापान उदारपणाचो संतोष आमी भोगोवंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जाणवायाच्या पुस्तकांतलें वाचप हांवें मागलें आनी म्हाका समजुनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायाचो आत्मो म्हजेशी आयलो. राजदंडा आनी सिंहासना प्रास चड हांवें ती पसंत केली. तिजे कडेन सर करून ग्रेस्काय कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें. कसलेंच आमोलीक माणीक हांवें तिजे कडेन सर करिना, कित्याक तिजे मुखार सगळें भांगर एक चिमटीभर रेंव आनी तिजे मुखार रुपें म्हळ्यार माती. भलायकी आनी सबाय प्रास हांव तिजो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली, कित्याक तिजो परजळ केदींच पालवो ना आनी तिजे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्काय लाभली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस पोरा आणि आम्ही आनंदात भरतेल्या. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. ते तूं आमच्या काळजाक मेलतेली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजे मोन केदोळ पर्यंत रागान रावताय. तुज्या साकराची तुका बिरमोद दिसो. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आणि आम्ही आनंदात भरतेल्या. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां भर. अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्या. तुवें आमकां कश्ट तगदोण्याक उंडी केली त्या दिसाक. विज्ञान वरांनी आमी सरले चिणयेक सर जावन आतां आमकां सूख संतोष दी. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आणि आम्ही आनंदात भरतेल्या. ताकय आमकां तुजे सेवकांक तुजी महत् कार्यां पळोवन दी. आमची भुरगीं तुजी करी महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या हाताचो सर्व सुफळ कर. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आणि आम्ही आनंदात भरतेल्या. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आणि आम्ही आनंदात भरतेल्या. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो,
देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजल्ले 2 दारीचे तलवार प्रास सट कातरूंक शकता तसलें. प्राण आनी आत्मो संत आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना तें पारकिता. सगले सृश्टीन देवाचे दिश्टी भायर लिपून आसलें कांयच ना. सगले ताचे हुजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या कर्ण्यांचे लेख दिवंक आसा. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आपण दुर्बळे माणसां आसात ती बाकी कित्याक सर्गीचे राज करेस्तांचे. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेच पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवोन आयलो आनी ताच्या पांया सरशी दिंबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपदेश खंयचे ते तूं जाणाय? जिवीशी मारी नाका, रद्वार करिनाका, चोरी नाका, पटसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या हांव बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणांतूनच हांव पाळून आयलां. तो जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट फाटीं काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्यार एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो तुडू दुर्बळ्यां वांटून दी. सर्गांत तुका तिरवें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. तवळ आपल्या भोंवतणी रावलेल्या सिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजान रिगोवन कितले कश्ट मारतले. तांची उतरां आयकून सीस तटक्क जाले. पूण जेजून ताका परत्यान सांगलें, भुरग्यानो, देवाच्या राजान रिगोवन कितले कश्ट हे खरेंपणी सुवेच्या बिल्डांतल्यान पाशास जाय तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजान तितले ससराय रिगोसोना. हें आयकून ते आनीक चड अजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हण एकामेकाक ते म्हणाले. तवळ जेजू आपले दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्हय, देवाक सर संगती साध्य. तितल्या पेद्रू म्हळें, आमी पळय सगळें जाणून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पसत आनी सुवार्थे पसत आपलें घरदार, आवय बापाय, भाव भयणीक, भुरग्या बाळांक भूंय बाट साणीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणीक, आवय भुरगीं भूंय बाट जोडून घेतालो. सांगातास दगदणी ताका सुखासी ना आनी मुखल्या काळांत ताका सस्नाचें जिवीत मेळटलें. जेजूचें शुभ वर्तमान हें वाकडी तुका क्रिस्त. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगेच्या भाव भयणीनो, अपुरबायचो दीस देवान आमकां दिल्याक देवाक आमी जायती आर्गां दिलीं. ताजो उपकार वावडलो आनी की चड आनी चड मापान तेंच उतर आज वांजेलांत आमकां दिल्लें जावन आसा. मनशाक तें असाध्य, पूण देवाक असाध्य म्हणलें केन्चेंच ना. नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड.
एवरीथिंग इज पॉसिबल. इम्पॉसिबल म्हणल्यार आमी काट्टकन पळयलें जाल्यार आय एम पॉसिबल म्हळ्यार देव म्हणटा म्हजें तो सगळें जाता. एकलो तरणाटो एकलो साधू लागीं गेलो. साधू म्हळ्यार सेज म्हणटा, मुनी म्हणटा आमी. ताचे लागीं गेलो आनी तो म्हणा लागलो म्हाका जाणव्या विशयान थोडें कळीत आसा, आनीक जायतें म्हाका जाणव्या विशयान कळोवंक जाय, त्या देखून म्हाका जाणव्या विशयान सांगताय की. आनी ही सारकी समजणी म्हाका तुवें दिल्ली जाल्यार बरी आसली म्हणा लागलो तरणाटो. तो साधू म्हणा लागलो इल्लें चिंती लागलो आनी जाणवाय म्हळ्यार पलतडी आसची पोंतां आमी पळोवची म्हणा लागलो. पलतडी आसची पोंतां आमी पळोवची. सामर्थ्य कोणा तें आसा? द एबिलिटी टू लूक अदर सायड. पलतडी म्हणटा आमी. आलतोडी आनी पलतडी म्हणल्यार तुमी आयकलां न्ही गे. आमचे फादर विजय देवादीन ताणी बरयलो बूक आसा आलतोडी आनी पलतडी. आनी ह्या बुकांत ताणें जायते उल्लेख केल्ले आसात, ते आमी वाचल्यार आमकां कळीत जाता. पूण हो साद म्हणा लागलो तुजें तें एक सामर्थ्य आलतोडी पळोवची या पलतडी पळोवची एक सामर्थ्य म्हणा लागलो. टू सी द अदर सायड. ह्या तरणाट्याक तें समजलें ना हें कित्याक हांवें पलतडी पळोवचें पूण ताका समजलें ना. त्या वेळार तो म्हणा लागलो म्हाका इल्लें सविस्तार करून सांगताय गे, म्हाका इल्लें ताचें विवरण दिवन सांगताय गे म्हणटा आसतना तो साधू एक दृश्टांत दिवन अशें म्हणा लागलो. सबाज जाण चिंतात दिरवें ह्या ग्रेस्त गाय आमकां संतोश दिता. आमचे थंय जायते पयशे आसले तर हांव तें हाडतो आसलो, हांव हें हाडटें आसलें, म्हजें घराणें भरतें आसलें, म्हज्या घरान जायते बरें आसतें आसलें, एक बरें आसलें बरें घर बांदता आसलो बांदतें आसलीं. तें मात न्ही आसता. आमच्या जिवनांत आमी जायते आपणावंक आशेता. ग्रेस्त गाय आसल्यार मागीर कितेंच आमकां गरज ना म्हूण आमी थोडे पटेन चिंता. ग्रेस्त गाय आमकां संतोश दिता म्हणून आमी थोडे पटेन चिंता. म्हजें जिवन हांवें जियेत आसलें एक बरें म्हजें जिवन हांव जियेत आसतना एका रितीर हांवें पळयलें जाल्यार इल्लो सुसेग हांवें बगयतो आसलो. हे आमी सामान्य जावन चिंता. सामान्य जावन आमचें चिंतप हें जावन आसा. आमी एक पयशे आसल्यार ग्रेस्त गाय आसल्यार बरें जिवन जियोंक जाता. हे आलतोडीचें चिंतप जालें जाल्यार पलतडीचें चिंतप आनी एकच आसा मोगाचें न्हू. हें चिंतप कितें पळया. दिरवें एक वोजें ग्रेस्त गाय थोडे पटी एक वोजें जावंक पावता. असमाधान दिवंक शकता. भितरल्या भितर एका तराची इनसेक्युरिटी आमच्या थंय भरता म्हणून आमी सांगेत. अभद्रता म्हणटा भद्रती न्ही. ग्रेस्त गाय ह्या वोजें ह्या दिरवें हे भद्रती न्ही. म्हाका कोणाची गरज ना. एका तराचो हांकार हट्टीपण आरेगन्स म्हणटा. हांवें सांगलें जाय जाय, हांवें चिंतलें बरें जाय जाय म्हणलें एक हट्टीपण थोडे पटी आसता. थोडे पटी एक ग्रेस्त गाय वरवीं एकामेकाचेर मोगान लेखचे सयत आमी उणें करता. आमचे संबंध हळसून येतात म्हणटा आमी. संबंध आमी रचिना. ताच्या बदलाक हांवच म्हाकाच म्हणलो स्वार्थ म्हजे थंय वाडटा. तर ग्रेस्त गायचे वर्ते मादा आयला म्हणून आमी सांगता. थोडी म्हणटात तें म्हणटाना हांवें जायत्या जाणां सांगचें आयकलां ताका ग्रेस्त गायचो मादा दोळे दिसना ताका म्हणटात. कित्याक आमी ह्या ग्रेस्त गायचे आनी एक पंत पळयत आसतना पलतडी पळयत आसतना हें आमकां पळोवंक मेळटा. जायतीं जाणां पलतडी द अदर सायड आनी एक पंत पळोवंक सकनातल्या देखून वेळा काळार ग्रेस्त गाय आपणायलेल्या त्या वर्बसांत तांचेंत पवित्र जिवन ती नाश करतात. ह्या ग्रेस्त गायच्या वर्बसा देखून तांचेंत पवित्र जिवन ती नाश करतात म्हूण आमी सांगेत. आनी एक दृश्टांत तो मुनी ह्या साधू दिता आनी तो म्हणटा दगदवणी वळवळे इल्ले कळवळे आनी कश्ट आमी भोगता आसतना आमकां दूख भोगता. पूण ते वळवळे आमचे थंय हांकार आनी स्वार्थ काडून उडयतात. बरो संबंध रचोवंक कारण जातात. हांवें पळयल्लें आसा 2 वर्सां पयलें
त्यात डिवायन रिट्रीट सेंटर पोटांत आवर आयिल्ल्या त्या दळा एकलो मनीस आवर पुरा गेल्ल्या उपरांत परत एका म्हयन्या उपरांत आमी थंय रेतेरी गेल्ले तेन्ना तो म्हणा लागलो आवर परत आयिल्लो जाल्यार बरें आसलें. आमी सक्कडे आवर आयलो म्हूण आकांतले न्ही. हो म्हणा लागलो आवर परत आयिल्ले जाल्यार बरें आसलें. हांवें ताका म्हणलें कित्याक? तो म्हणा लागलो आवर आयिल्ल्या वेळार एकामेकाचो संबंद भोव लागशिल्लो जाल्लो. आवर आयिल्ल्या वेळार आमचें थंय कितेंय इल्लें आसा तें एकामेका थंय वांटून आमी घेतिल्लें आनी आज आवर ना एकामेकाची मुखामळ पळोवंक सयत आमकां वेळ ना म्हणा लागलो. पळया हे चिंतप ताचें मात्र न्ही जायत्या जाणांचें तें जावन आसता. बरो सम्मान रचोवंक कारण जाता. एकामेका थंय होंदोन जियोवंक आमकां आदार जाता. फाटल्या दिसांनी आमचो प्रोविन्शियल बाब म्हणटालो when your pocket becomes thicker your relationship become thinner. म्हळ्यार तुजे पॉकेटीन जायते आसा तर तुका हेरांची गरज म्हूण बघना त्या वेळार तुजो संबंदी बारीक उणो जाता. जाणवयसो म्हळ्यार ज्ञानी म्हळ्यार ग्रेस्तकायची पलतडी पळोवन ताचे थंय इल्लो अंतर आनी दोगदोणीची आलतडी पळोवन एक धनात्मक चिंतप चिंतूंक ताचे थंय साध्य जाता. ग्रेस्तकायची पलतडी पळोवन ताचे थंय इल्लो अंतर दवरन ग्रेस्तकाय जाय जाय जेजू केदाळ म्हणना ग्रेस्त नायका म्हणून ताचे थंय अंतर दवरन ताचे थंय मेकळी एक जावचें न्ही मेकळे जावन आनी दोगदोणीची आलतडी पळोवन एक धनात्मक चिंतप आमचे थंय उपसा जाय. एका कावन्सिलींग आयिल्ली एक स्त्री म्हणा लागली पयलें ती म्हज्या लागीं जायते फुडें आयिल्ली आनी ती केदाळे म्हज्या कडेन उलयतना जायते उलयताली. केदाळे उलोवचें आमकां इल्लें तें जायचें पातर हें जायचें पातर एक जायचें पातर. तिणें मागणेचो जिनस धरलो आनी जायते ती मागताली. फाटली जण एवढी म्हज्या मुखार बसता आसा ती म्हणा लागली फादर आज म्हाका तें जाय हें जाय म्हूण कांय बघना देवान जायतें दिलां फादर दिलां. पयलें तेंच म्हाका दिल्लें आनी की जाय म्हूण म्हाका बगतलें. हांवें जाक्के वा बरी म्हाकाय मेळो दी आपणो दी आनी की येवं दी म्हूण पळयताली. आज देवान म्हजी मत उजवाडयल्या. आज म्हाका ते कश्ट येवचे म्हज्या जिवनांत दगदणी येवची ते कश्ट म्हणून बघना ताची उतरवणी कशी जाता म्हूण कळीत ना. दॅट इज द मॅच्युरिटी ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. हें जावन आसा व्हरतें म्हणून पवित्रपणाचें पवित्र आत्मीक जिवनाचें. जाल्यार म्हळ्यार शाबास हें चिंतप तुजें तें आयलां हें तूं सोड सोडिनाका घट्ट धर राव घट्ट धर राव. ती म्हणा लागली गजाले कश्ट तगदणे म्हाका उणें म्हूण कांयच ना फादर म्हणा लागली कांयच ना. जायते फुडें आमी पळयता मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत असलें बरेंपण आमी चिंतूंक ह्या पळोवंक आमकां कश्ट जातात. बागी तो कोण आहा थंय ती शाती आसा दोनी पदां पळोवची आलतोडी आनी पलतोडी आनी आपल्या जिवनांत समतोलन हाडचें. आपल्या जिवनांत समतोलन हाडी जाय. ग्रेस्तकायेक बुलान आसता दोगदोणेक भियेन आसता आपलो खरो संतोश आपणावचें देवा थंय पातयेणी दवरच्याची कुणां जावन आसात. ग्रेस्तकायेक लाभदान आसता दोगदोणेक कश्टांक भियेन आसता आमी जियोवन देवाचेर पातयेणी दवरचें जावन आसा खरी आत्मिकताय आनी तें जावन आसा संपूर्णपण आमच्या जिवनांत. आमी मनशा धर्माची चड करून एक या एका रितीर आमी एक कूस मात्र पळयता. एका कुसीर आतां ह्या दिसांनी तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा जायते धन दिरवें भांगर रुपें सगळें आमकां जायचें म्हणून आमकां भोगता. थोड्यांक अशें भोगलां की ग्रेस्त जायचे पयशे आसल्यांक मात्र मर्याद मान व्यक्तित्वाक आनी शेगुणाक आज मान तुमकां पळोवंक मेळना. पयशे आसल्यार जालें पयशे सकळे हाडिनात. म्हजी माय म्हणटा पयशे कांयच फायद्याचे येनात. तुजे ते असले ते मौल्य तुजे ते असले ते शेगूण बरे गूण तुका बरें व्यक्तित्व हाडूंक शकता. मॅड रश टू बिकम रिच पावरफुल पॉप्युलर. एक नकली पांगुरणी आज आमी पळयता मोगाचें न्हू. एक वेस पांगुरला म्हूण सांगेत आयच्या दिसांत. कित्याक
तात्कालिक संतोष मात्र हो वेस दिवंक शकता. बरो वेस तुजो ते संतोष तुका दिवंक पावना. ही पांगोरणी हे टायप ऑफ नकली वेस आमकां तात्कालिक संतोष मात्र दिवंक पावता. ग्रेस्त तरणाटो येत टायप असो आसलो. ग्रेस्त तरणाटो एक दृश्टांत आमच्या मुखार आमी पळोवन आसा. हो जेजू लागीं आयलो आनी जेजू लागीं म्हणा लागलो सगळे उपादेश हांवें पाळल्यात, सगळें बरें घण आसा, ल्हान तो आजून पर्यंत सगळें म्हाका बरें आसा. आनी चड ग्रेस्त गायचेर तो होंदोन ग्रेस्त गायत म्हाका संतोष दिता सर्वस्व तें म्हूण तो पात्यलो तरणाटो जावन आसा. ग्रेस्त गायक आपणा वरवीं सगळें म्हाका मेळटा. ग्रेस्त गाय वरवीं हांव जियेता म्हूण चिंतलो तेच ग्रेस्त गायंत दादोच काय ताका मेळोंक ना. त्या देखून तो जेजू लागीं वता, त्या देखून तो जेजू लागीं वता. ताणें पळयलें एकच पंत, आलतडी मात पळयलें ताणें. ग्रेस्त गाय म्हाका संतोष दिवंक शकतालें, म्हाका समाधान दिवंक शकतालें, सगळें कुशलकाय दिवंक शकतालें. हें सगळें तो चिंता 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 आलतडी मात पलतडी ताणें पळोवंक ना. आनी अशें आसता ताची ग्रेस्त गाय खंयच्याय फायद्याची न्ही म्हणून जेजू ताका शिकयता. ताणें आपल्या चिणयेंत आनी एक पोवन तो पळोवंक जेजू ताका प्रेरण दिता. उदारपणान ताणें वांटून घेवच्यात खरो संतोष आसा म्हणून जेजू ताका सांगता आसतना तें ताणें करूंक ताचे जावन साध्य जावना. फकत आलतोडी मात तो उरलो, पलतोडी तो वसोंक ना. फकत ग्रेस्त गाय आपणाचे जिवान ताणें चिंतलें. आमी परत वांजेलान पळयता मोगाचें न्हू, लाजरस आनी ग्रेस्त मनीस. ग्रेस्त मनशान लाजराक धांवडोवना, ताणें कोटोवना, कितेंच करूना. पूण अब्राहम म्हणटा तुवें तुजे दोळे उखोवन सयत ताका पळोवंक नाय. तुजे दोळे उक्ते करून ताका पळयचें आसलें, ताका कितें म्हणी कुमक करीची आसली, ताच्या बुकेक तुवें खाण दिवचें आसलें. हें तुजें सूख जावन आसा. एटिट्यूड ऑफ इंडिफरन्स म्हणटा आमी, एटिट्यूड ऑफ इंडिफरन्स. एकामेकाच्या कश्टांत, एकामेकाच्या दुखांत आमी वांटेली जायनातले ना. आमी दारूण काळजाची काळीज आसुनी दारूणपणो आमी जियेता मोगाचें न्हू. त्या देखून संवसारीक कुशलकाय आनी खऱ्या संतोशाची दादोसकाय हाचे मदें तफावत आमी पळोवंक जाय. संवसारीक कुशलकाय म्हळ्यार प्लेजर आनी खऱ्या संतोशाची दादोसकाय म्हळ्यार हॅपिनेस इंग्लिशान. प्लेजर म्हणटा आसतना आमकां कळटा तात्कालीक ह्या संतोशा खातीर आमी कितले धांवता. आज तुमी पळयलें जाल्यार राजकीय वाटती फाटल्यान धांवचे जायते जाणां कांयच खासा प्रयोजनांतल्यार व्हडनाय धांवचे तांच्या फाटल्यान खर्चें कांयच आमकां दिसून येना. आज आमची परिस्थिती इतली बिगडल्या मोगाचें न्हू. कित्याक की म्हळ्यार आमी खर्चें उणें जालां, दाखोवचें बेश्टें, नकली वेस पांगोर न्हू, धांवचें चड जालां. हेका लागून आमी सगळ्यांनी बोवा पुरबायतारा आमची जिणी करी जियेली जाल्यार स्वताच्या जिणयेंत आमी आसल्या जाल्यार आमी बरेंपण सांबाळत्या आसल्या. त्या देखून खुशालकाय पयलें बरें दाखयता, बरें अट्रॅक्टीव दिसता. तुमी पळयलां ना बरो कमर्शियल एडवर्टायजमेंट पळयतना अयो देवा कितलें बरें. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आनी कितें स्नॅपडील, मागीर तुमी बूक करून घरा येता आसतना अब्बे एंत गी कांय ना. हें एकलो बारी बरें कापडां बरीं सोंपतालीं गे. ते सांजेचे लायट गेल्ले न्ही बेंगलोरांत, बरें बरें लायट घालता ते इतले पर्सळ दिसलो. ताणें चिंतलें म्हज्या बायलेक एक बरें कापड व्हरून दिता. तोच कांय संतोशान व्हरतालो म्हणा लागलो. दिले सांगले रेट काडून गेलो. घरा वचोन तास लायट घालून पळयता डिम. हो म्हणा लागलो थंय इतले पर्सळचे हांगा घालें जालें. पर्सळचो लायटारी जाणें परतून घालूंक. पर्सळचो लायट घालना तिणें कापड न्हेसून वचोंक जायना न्ही. लायटा मुखारूच उबें रावचें. एका तरेची दादोस काय बघची तात्कालीक. म्हाका उडास येता मोगाचें न्हू. हे फावटी एकली स्त्री मेली गे, मरण पावली. गेली पेद्रू लागीं वताना पेद्रू म्हणा लागलो हां बाय आयली गे. वय वय आयली हांव. आनी आतां तुका एक चॉयस दिता. हांगा 2 चॉयस हांवें सांगलें न्ही गे, संवसारीक कुशलाय आनी खरो संतोश दादोस काय. तेच्यान पेद्रून म्हळें गे चॉयस. पयलें तुका एमकोंडा वचोंक जाय की सर्गा वचोंक जाय. ती म्हणा लागली खंय गेल्या बरें तर तुका सोडुल्लें. ताका तो ती म्हणा लागले पयलीं आमी एमकोंडा वचून येता पळया काय कशें आसा म्हूण. आनी ती एमकोंडा गेली. एमकोंडाक गेल्ल्या कडेन कोले त्या लिफ्टर देंवली सकयल बेजमेंटाक गेली. बेजमेंटांत भितर वेता आसतना कोले म्युजीक वताय. डामडीम डीजे म्युजीक भयंकर.
खोल एक संतोष उल्हास नाच भितर पळयता अयो हिणे चिंतले ह्या यमकोणात उजो आसा हांगा पळयतना कोले नाचतात कोले खातात कोले गम्मत पिवणे सगळे 3 दीस रावले यमकोणात 3 दीस रावले उपरांत पेट्रोन सांगले 3 दीस उपरांत पाटी हे जाई सर्गी पळयचे येयल्ले म्हूण आनी आतां ती आयली बेजमेंटान लिफ्टां सोडली चवथ्या माळयेक गेली चवथ्या माळयेक जावन सीदा सर्गाक गेली सर्गार वताना सगळे काले शांत सगळे मागतात नमान मेरे 1 रुपया मरले म्हणल्यार बरी सगळी मागून 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 शांत समाधान एकामेका पळयतात मात्र कित्याक म्हळ्यार सर्गा सगळे आंजबडी वापरी म्हळ्यार तेजाच एकामेका पळयतात मात्र कांयच दादोस काय गद्दाळाय गम्मत थंय तिका पळोवंक मेळना ही म्हणा लागली सर्गे इतल्यान गे एब्बे हांगा रावच्या बदलाक यमकोणांत वचून खुशालाय गम्मत बगची बरी म्हणा लागली बेद्रोक म्हणा लागली पुरो एक दीस 3 दीस नाकात म्हाका हांव परत वेता सकयल बेजमेंटा म्हणा लागली लिफ्टां सोडली सीदा बेजमेंटाक गेली आतां बेजमेंटाचे दार उक्ते करता देवा कोली किक्राट कोली बोबाट देवा भयंकर बोबाट एकामेकाची ती किक्राट आयकोन ते उज्यान लासचें पळयतना ही म्हणा लागली एंतने पोरां आयिल्ली वय म्हणा लागलो तो लुसिफर वय हांगात आयिल्ली आनी पोर इतले बंबाट आसले आज काले जाले पोर ते एडवर्टायजमेंट मात्र एडवर्टायजमेंट संत आमकां आपोवन व्हरता आनी त्या नाचाच्या वाटेक आमकां लायता मोगाच्यानो त्या देखून खरो संतोष तितलो अट्रॅक्टीव न्ही पळयत आसतना कश्ट आसात म्हण बघतात सेल्फ एम्प्टींग तुकाच खाली कर जाय तुज्यांच दादोसकायेच्या जिवान फकत त्या कुशलकायेन न्ही देवाच्या वरत्या मोगांत म्हणून तुवें समजून घेवंक जाय गोडसाण आमी भोगूंक जाय त्या दाडा मात गोडसाण आसता आलतोडी आनी पलतोडी म्हण कळीत नातल्यांक गोडसाण आनी गोडसाण म्हण कळ्ळें जाल्यार गोड आसल्या कडेन बरो गोड अनुभोग जाता त्या देखून जेजूचे तो अनुभोग आमकां जायचे जाल्यार थोडी गोडसाण आमच्या थंय जाय थोडे कश्ट आमकां बघता थोडे बडी समाधान आसना थोडे बडी कित्याक म्हजें जिवन अशें म्हणून भोगोंक पुरो पूण जेजू सांगता आसल्यार तें जिवन अपुरबायचें गोडसाणेचें जाता आनी कुशलकायेच्या वाटेर समकोवचें म्हळ्यार अशें एक पेट्याक समान करतात एक पेटो एक सुकें हाड हाडून सापता ते सुकें हाड साबन 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 ताच्या तोंडा पुरा गायी जातात आनी त्या सुक्या हाडाक हाच्या तोंडाचेर रगत लागता आनी वो तेंत लेवता वो चिंता हाडा धांवन रगत आयला म्हण हाडा धांवन न्ही तें ताच्या तोंडाचे पळय गायी जालो सुकें हाड सापल्या जाता की सुकें हाड साबन पळय आयिल्लें ट्राय करा तेन्ना कळटा तुमकां आनी वो पेटो कितें चिंता हाडा धांवन रगत येता म्हण तेंत लेवंक सुरू करता आपणाचें रगत वता म्हण ताका कळीच जायना आनी एक कडेन अशें घडलें गे एकलो दुकरांक सांगात हाडी जाय न्ही गे त्या दिसाक बरो यार आलो ताका 10 दुकर मारूंक आसले हाणें बरें उपाय केले कोणा त्याचा आपल्यार दुकरांक कळटाय त्या खातीर वो गेलो बेकरे वचून इल्ले केक पीस हाडून आयलो केक पीस हाडून सीदा दुकरांक घाली लागलो दुकर केक पळोवन केकीचें अट्रॅक्शन जावन ताच्या फाटल्यान 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 गेले खंय व्हरून गेलो कसाय कानेक दुकरांक कळीत ना केक खावन गेले गेले भितर मागीर गोमटी कापलीत आमचें जिवन असें मोगाचें न्हू थोडे बटी आमी गोडसाणेच्या जिवनाक लागून ह्या संवसाराचे कुशलकाय लागून ह्या संवसाराच्या गम्मते खातीर आमी जाय ते बटी देवाक विसरून आमच्याच संवसारांत आसा तुमकां कळीत आसा आज जायते बटी आराधना जाय म्हळ्यार आमी आमची पातकी जिणी आनीकय सुद्रोवन हांव त्या देखून हे कोरोना वायरस वचत जाय तर संपूर्ण काबार जायचे तर आमची पातकी जिणी आमची ती कुशलकायेची गम्मतची जिणी आमी सांडून देवातय खरो संतोष भोगोवंक पावत जाय आनी अशें आसता खरी जाणवाय देवाची मात्र ते करूंक शकता त्या देखून पयले वचपान तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका ती जाणवाय दी म्हाका ती बुदवंतकाय दी तुका समजून घेवची जाणवाय म्हाका पुरो म्हणटा आनी त्याच प्रमाणे आमच्या ह्या संवसारी जाणवायन कांय करूंक जायना त्या देखून संपावल म्हणटा आमच्या संवसाराची जाणवाय एक पिशें म्हण म्हणटा तो देवाची जाणवाय आमकां जाय आनी असली जाणवाय आमकां मेळटा देवाच्या उतराचेर 2 दारींचे तलवार दुसऱ्या वाचपायचे आनी ह्या दुसऱ्या वाचपान सांगता हें देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय हें देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय ह्या देवाच्या उतराची समजणी करूंक जाय म्हज्या भाव भयणीनो ह्या रेतीच्या त्या वर्सांक येवच्या पयलें म्हाका हें उतर सड्ड कांय एक इम्पॅक्ट करीन आसलें आज एक सेंटेन्स हांव वाचता आसतना तें अशें म्हाका रूच दिवंक शकता की त्या वाक्याचो सगळो अनुभव म्हजे थंय जाता देवाक हांव आर्गां दिता देवा
तुवें म्हाका त्या धांपणीन दवरूं नाय, ताच्या बदलाक ह्या नव्या जिविताच्या वाटेक चड आनी चड तुजो मोग दी म्हाका म्हणटा आसतना तें काळीज उमाळोन येता. हें पयलें येनातलें, कित्याक त्या वाटेर आमी चलता आसतना तात्कालीक संवसारीक कुशलकाय आमी सांडून सस्नाच्या जिविताचो खरो संतोष सोम्या थंय भोगता आसतना तसली दादोसकाय आमकां मेळटा. देवाचें उतर आमकां अर्थ जाता. थोडी जाण म्हणटा म्हाका कांय समजना, म्हाका मागण्या वेळार न्हीद येता. तांकां 2 दारीचे तलवार तुजें काळीज आनी तुजें सर्वस्व मन देवाक दी, खंडीत जावन तो तुका शिकयतलो. हांवें पयलें तितले गुंडायंत वासिनातलो, आतां तें वाचता आसतना आनीक चड वाचया, आनीक चड खाया, आनीक चड खाया, देवाचें उतर खाया म्हण वखता. कित्याक देवाचें निर्मोण तें ह्या संवसाराच्या लौकीक लब्धणेक लब्ध नासता. देवाच्या संतोशांत एक जावं ती जाणवाय आनी देवाचें उतर आमकां आदार जावं दी. आमेन. सर मी पेरव्या मगाच्यान आनी आमचो बावाड तेका निजा देवातय आमी उसारुया. सत्मानता देवाक सर्वप्रतरा बापा सर्गाणी प्रतिमेच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पळयतात मेरे गर्भे सबलो आमकां बरेता जल्मलो पावसाला काळकाने कसले कथा कुसा जडलो तोमेलो आणि पिलो तोमेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसात नंद पुत्र सदो सगळं सडलो सर्वपिता देवाच्या उचा बसला सत्मंता पवित्रत्या कदले पवित्र भक्त एकतार पार्थने बक्षणे पुरीचे जीवन पावन सस्तेचे जीवित. आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, देवा सांगात आमी आसतना जें कितें आमी विचारता ताच्या कुशे प्रकार आसता आनी तें तो देव दितालो. तेच पत्तीने आनी बावडटान देवा कडेन आमचे सोर गरजो आमी उसारुया. बापा तुजे मिसांव सोलोन वरच्या पापा साहेबाक गोवळे बाप याजक आनी धर्मिकांक तुजे सक्तेन बर संवसारीक ग्रेस्ती थंय लब्ध नासतना बगार सस्नीक जिवीत जोडचें वाटेन सोमकोंक तुजे कोरपेन बर म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी आनी सामाजीक मुखेल्यांनी कश्टांच्या लोकांची दुखां पुसूंक आनी हे दिशेन बरी योजना मांडून हाडूंक तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या बांदपासांत आनी कोट्या सवयाक बली जावन आसच्या सर्वांक तुज्या पांय तळे समर्पित हांव. तांकां ह्या बांदपासांतान सुटका दी आनी सस्नीक जिविताचे वाटेर सोमकोंक बेसांवां फावो कर म्हूण मागता हांव. मागणे आयक. कोरोना आनी इतर कुडीचे पिडेन कश्टांच्या सर्वांक तुजे स्पर्श दी. तांच्या दुखांत तूं आदार जा. पिडेच्या बांदपासांतले सुटोवन बरी भलायकी तांणी जोडोवंक तुजे कुमकेचो आत तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आजार जाल्ल्या आमकां तुजे सक्तेन बर वस्तू केंद्रीत संवसारांत मेकळे जावं सस्नीक जिविताच्या वाटेन आमी सोमकोंक तुजी आशिर्वादां आमचेर वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा आमच्या मगळा बापा ह्या कुटुंबाची सर मागणी तूं मानून घे. कित्याक ही तुजी मोगाची भुरगीं थोडे फुडें आमी पयस गेल्या हांव तरी तुज्या तो मोग आमकां आसा. चड आनी चड मापान आमची जणवय तुजे थंय एक जावंक आनी तुज्या उतराची परगटणी आनी तुज्या उतराची ती घोटसाण सदांच साकोंक जाय जाल्यार चड बरें मन आनी बरेंपण आमकां पाव कर. आमच्या कुटुंबांक तूं सांबाळ. उणेपण जाल्यार सगळें बरेंपणान भरती करून दी सोम्या. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वस पापा नायल्या काणी जावं तुका लांटी काणी कोण स्वीकार कर बापा. ओपून दिता दीन माशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं ताचेर येता रोका. दयेन घे काणी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओर आनंदाक तुज्या. दयेन घे काणी कामची
तुझ्या मुखेच्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदता त्या बापा मानता तसलें जावं म्हणो मागात सर्वेस्परा तळपरांच्या रचणारा ह्या भेटेन तरी आमकां तुका समर्पीत करता संपूर्ण कायन तुज्या वर्त्या कुशेक कल जावं तुज्या वत्राचेर आमचे जिणे मानून हाडूंक जाय जाल्यार सर बरेंपण आमकां दी आनी एकमेकाची निर्मळ काणीक जावन आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजावो बारोया सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सरकळे आणि चवतोय आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भुरग्याच्या वर्त्या मोगा पासून तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय ताणें आमचो सोय मोग केलो की ताच्या कश्ट मरण आनी पुना जीवनपणारूय नवें जिवीत आमकां दिलें त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गेचा दळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार पोवीत 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 दळबाराचो सर्वेस पोरतो सर्ग आनी संसार वरला तुज्या वैभवान सर्ग आनी संसार वरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय 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 बोल सर्गी तुका जय 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 सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय 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 बोल सर्गी तुका जय 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 बापा करस तो पवित्र तन सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून तेणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेस घेयात आनी गायात ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी कराराचें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात हो पावट सगो तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोणावरी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या चड कोंडारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ता जय जय बापाचेच्या मरणासाणी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी हो जिविता सोडून आनी सोडोवची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडे रगत आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेच पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजाकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्त तांची हिदायत कर म्हणून आमी मागता अहंकार मरे देवाची मागीर सांगती मागीर दंत आनी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस संपादपी आनी सम आंतोनी बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मायमोगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार पापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना Amen. संपूर्ण गोंयचे जिवन जियोंकूच जाय जालें वरें आनी मोगाचे प्रार्थनांचेजून आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्तेन सांगता आमी म्हणया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समखायो तुझे विशीं सगळं सता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास हांव समखांदी आनी आमी आमचे सगळे नांव बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निभा सर्वेस्परा सर्वायडले आमकां निवादाय करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींचे बागड आमच्या सोडवणारे जेजू क्रिस्त जेणे बरो शानत रक्तले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकतांतली वाटय तुझ्या सुरकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सुम्या जेजू क्रिस्त हातून तुज्या दम तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक जमेची शांती समाधान आनी माया मोग आनी एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसूं माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळी ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळी ये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त संपूर्ण गोंयच्या जिवनाक खरो संतोशाची दादोसकाय दिवच्याक आयिल्लो जेजू होस्सू हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागे सुम्या तूं म्हजे उच्च म्हाका फावना पूण ह्या उतरांच आमकां भलायकी मेळटली Muche que devorte Somya tuka seuchi Durbolya karzan mocha Tuka swagat karchi Ras tuche anandache दैविक संतोष दिवचे फावो साला म्हाका ते तुझे सवे रामचे
मोजे सदांची येता सौम्या तुझे पाद येता सदांच तुझे भरवसा शांती प्रीती जीवन मोजे सदांची येता वस्तूची मोगान दिले करता पोष आमचे पवित्र करते तुझे साला देवल उरते जीव देवचे दायस्ते करे आमचे सोडवणेचे दिला आमकां बापान ते हते एकवटाचे सौम्या तुझे पाद येता सदांच तुझे भरवसता शांती प्रीती जीवन मोजे सदांची येता सौम्या तुझे पाद येता सदांच तुझे भरवसता शांती प्रीती जीवन मोजे सदांची येता हांव जावन आसा जिवीत दिवचो उंडो जो कोण हो उंडो सेवता तो सस्नाक जियेतलो म्हणटा समी प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दादोसकायचे आत्मे जिविताचे काण तुवें आमकां दिलाय पवित्रपणान सदां आमकां भरताय चड आनी चड मोपान तुजो अनुभव करूंक आनी तुज्या सेवेदोरी हेरांची सेवा करूंक जाय जाल्यार बरें मन आनी वर्तें काळीज आमकां दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन खऱ्या संतोषकायेंत दादोसकाय आपणावंक वचन्यांत क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची वडूपकार प्रसांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां सो म्हाका सत्मानता सस्तांची येतलो दैवीक उतर स्वीकार करता तो यतेश फोड दितलो दैवीक उतर स्वीकार करता तो यतेश फोड दितलो ओ सात सांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां मोगाळ
पुता सोवे ओंकार म्हळे आशिर्वादी आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन ह्यो आमच्या देवा आमच्या दिसवण्यांतले बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी